sunburn is all of the meaning of sunburn is all about sun, and you get the burns of the sun, and that is the sand and the beach. It's next to the beach. So people chill out the whole day on the beach and they come for sunburn event at 4:30, 5 o'clock. So I practically feel that events like sunburn should happen on the beach. If they don't want Anjuna, Bagator, Shapora, they can go even to South Goa, but it should happen on the beach area. It should happen close to the beach with permissions from GCZMA, with permissions from government, all the required permissions. But the best way out is the beach destination, and where all the other facilities are available. When I say all the other facilities, tourists should not be made to go from one end to the other end. आता कोण जो तर रावता ग्रँड हायत, should not go to मोपा. थिंगा काय ना, सनबर्न सगळे वतानूच आसतले. म्हणजे तू वतान सगळं घोड येवन पड थिंगा एकूय रेस्टॉरंट ना, तुम्ही पयला आसतले. हांव पयरूच येयला थिंगासून, म्हाका एकूय दिसोंक ना, म्हाका चाव पिवंक जाल्ली एकूय मेळोंक ना रेस्टॉरंट. सो थिंगासर जेन्ना एक रेस्टॉरंट ना, एक नायट लायफ ना, एक कांयच वस्तू ना, जाल्यार थिंगा सनबर्न करून अर्थ कितें? सडनली ते साठी वचपाक कारण कितें डिसिजन कित्याक? म्हाका काय हे ना खबर ना, बट आय विल आस्क द ऑर्गनायझर ऑल्सो. आय विल फोन हिम इफ देर इज एनी प्रॉब्लम in the coastal belt of Wagator. Maybe because of that High Court order exactly, ki sound decibels or whatever it is that was not provided. तेणी सगळे घालूंक जाता ते डेसिबल पॉइंट्स हे सगळे घालूंक. म्हाका दिसता पण अशे आख्खे वर्ल्डाक इव्हेंट्स जाता. आमी फाटल्या दिसांनी लंडन गेल्ले, थिंगा एक बरो इव्हेंट जाल्लो. थिंगा गव्हर्नमेंटाचे पार्टिसिपेशन आसता. गव्हर्नमेंट सनबर्न इव्हेंट जाता पळय त्याचो इतलो पयसो घेता. डायरेक्ट फीज म्हणून आसता, मागीर तितून तांकां जीएसटी मेळटा. सो गव्हर्नमेंट इज अ पार्टनर इन सनबर्न. वाय आर वी नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट? जीएसटी जेन्ना तूं घेता प्रत्येक तिकेटीचेर, जेन्ना सनबर्न दितना हे इव्हेंट 1.5 वा 2 कोटी कितें तरी त्याची फी आहा फ्रॉम ट्युरिझम डिपार्टमेंट. मागीर प्रत्येक डिपार्टमेंट वेगवेगळी फी घेता. थिंगा गोवा पुलीस आपले घेता अराउंड 50 lakhs or 1 crore ऑफिशियली. मागीर फायर डिपार्टमेंट घेता, मागीर फूड अँड ड्रग्स घेता, मागीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड घेता. सगळे गव्हर्नमेंट एजन्सी आपले रिसीट काढून घेता. तो गव्हर्नमेंटाचो इव्हेंट जालो न्हू, मीन्स गव्हर्नमेंट बिकम्स इनडायरेक्टली 50% पार्टनर इन द इव्हेंट. So they have to accept, and the courts have to give that relaxation up to 10 o'clock पासून हा म्युझिक वाजोवपाक. पण डेसिबल्स आहा, पण तितले तरी रिलॅक्सेशन मेळपाक जाय अशें म्हाका दिसता. गव्हर्नमेंट एग्री जाला ते ट्रीप मान्यता दिला जायला? म्हाका तरी काय अजुनी म्हायती ना. हांवें फाटल्या दिसांनी सीएमाक म्हटलेले, सीएमान सांगलेले म्हाका की असो प्रपोजल आसा म्हणून, पण अजुनी काय फायनलायज जावंक ना. पूण असो प्रपोजल जर आहा जाल्यार थिंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, आणि तो इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें तयार करतलो? तो सनबर्न हें घालतलो, आपलो फेन्सिंग घालतलो, आणि फेन्सिंगाच्या सायडीक आपली रेस्टॉरंटां घालतलो. सो आमच्या लोकांक कितें फायदो? सी, व्हॉट इज द मिनींग ऑफ अ इव्हेंट? इव्हेंट मीन्स आवर लोकल पीपल. वेदर कोण ऑमलेट रो शिकता, ओ मोटरसायकल पायलट आसूं, ओ टॅक्सीवालो आसूं, ओ थिंगा रेस्टॉरंटां लोकलाची आसूं, ओ कोणायची रेस्टॉरंटां आसूं, थिंका गिरायक जावपाक जायना. सो इतलो लोक जो येतात तेंका फायदो जाता तो. तूं थिंगा करीत जाल्यार आख्खो ऑर्गनायझरूच घेवन वयतलो, आपले पोटली बांदतलो, नॉट बांदतलो आनी चल्लो घेवन पयशे. ऑर्गनायझराकूच फायदो न्हू तो. त्यांच्या आमदारांनी डिमांड केला ताका लागून? ना तशें कांय ना डिमांड. फायनली द ब्युटी ऑफ दिस of sunburn event or event like sunburn is the beach destination. So if you minus the beach, people will not feel like it is sunburn. They can have sunburn in Hyderabad, they can have sunburn in Delhi. जर तर मोपा विमानतळाच्या सायडीक सरकाराच्या जाग्यान और एक्वायर्ड लँडान जर तर सनबर्न जाता,
What is the difference? You tell me. पुण्यात केल्लो बरो न्हू, मुंबईत केल्लो बरो, हिंगा येवन कित्याक करूंक जाय? लोक येता for the beauty, for the coast, for the sand, for the sun, for the water. Because sunburn जाता त्याच्या सकलात within 200 meters is the beach destination.